दर्गा आमची वर्सां प्रमाणे दसऱ्याक आमी करता आमी सगळ्या गांवभर भोंवून आमी वचून ती सगळ्यांक कौल दिवन आमी हांगासर आमच्या भगवती देवळा कडेन देवता. हांगा ही 3 दर्गाचो 3 भशेचो भार येता. आमी ते फक्त हांगा गांवान भोंवून सगळ्याक पावयता, कौल दिता आनी लास्ट हाडून हांगा सोडटा. कलमा कडेन सोन्याचे मागीर हांगा कलम्या आमी कलमाचें झाड आसा थंय आमी सोने लुटता. लुटून जाले नंतर आमी हांगा येता महालक्ष्मी देवळाचें दर्शन घेवपाक येता. थंय आमी दर्शन घेता बिता आनी थंयच्यान दर्शन ताका कौल दीत आमी लास्ट आमी आमच्या गांवच्या देवी भगवती देवी कडेन थंय लास्ट तांकां आमी देवरता आनी घरा वयता. सांगता वार्षिक पद्धती उत्सव जाता. आमचो हो वार्षिक पद्धती प्रमाणे तरंग उत्सव हो तरंगाचो उत्सव त्या प्रमाणे दसरो तेन्ना देव भगवती रवणाथ आनी भुतान तीन तरंगां आसतात. त्या प्रमाणे ही तरंगां हांगा येयल्ले कडेन आहा त्या प्रमाणे आमी गांवभर ही तरंगां सगळ्याक म्हणून परत तशें आमी भगवती देवळाक व्हरून ही दवरतात व्हरून थंय आनी फुडें मागीर हेजे आनी 8 दिसांनी 15 दिसांनी विसर्जन जाता. सगळ्यांक कौल दितात आमी